मातेप्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता 11వ ಅಧ್ಯಾಯ 28ನೇ ವಾಕ್ಯ ತಾನು 31ನೇ ವಾಕ್ಯ. ये या मुझे सरशीन सोमेस्त तुम्ही कष्टांतल्यानो आनी वजन ओवयतल्यानो आनी हांव तुमकां विशेव दितलो. मुझे जूं तुमच्या खांद्यार घेया आनी मुझे लागचें शिका, कित्याक हांव बोळ्या आनी कलत्या काळजाचो आनी तुमकां समाधान मेळटलें. कित्याक मुझें जूं वोवंक सुलाप, मुझें वोजें हळू. देवाचें उतार हें. वाकणी तुका क्रिस्त. मोगाचेनो, आयच्या दिसा आमी वाचलें वासाप मुस्तपोटी आमी आयकलां जावेत, वाचलां जावेत, नियाळ केल्या जावेत. आज हांव आनी तूं ह्या उतरांचो नियाळ करता आसतना एका थराच्या मुळाव्या चिंतपान आमी एक आतां नियाळ करता. मनशाक देवान रचता आसतना आपल्याच स्वरूपाचेर ताका रचलो. आज आमी नियाळ करचो विशय जावन आसा स्पिरिच्युअल ग्रोथ इन अनसर्टिनिटी, म्हणजे अनिश्चितेंत आत्मीक वाडावळ. अनिश्चित परिस्थितींत आमची आत्मीक वाडावळ आनी समाधाना विशयी आज आमी नियाळ करता. हांवें सांगलें सर्वेस्परान म्हाका आनी तुका रचता आसतना पळयत पुस्तक म्हणटा ताच्या स्वरुपार म्हाका आनी तुका रचलें. खंयच्या दिसा रचलें? 6व्या दिसा रचलें. कितें दिवन रचलें? जिवाचो स्वास दिवन रचलो. 6वे दीस रचल्या उपरांत 7व्या दिसा सर्वेस्परान विशेव घेतलो. म्हळ्यार ह्या रचलेल्या मनशा सांगाता सर्वेस्परान देवान विशेव घेतलो. म्हळ्यार ह्या मनशाकी विशेव मेळ्ळो. खंयसर हांव आनी तूं विशेवर आसता थंयसर आमी समाधानेन आसता. न्हिदल्या वेळार समाधानेन आमचे इतल्याक आमी विशय घेवन आसता, न्हीद पडटा, समाधान थंयसर आसता. खंयच्यागी आमकां टेन्शन पुरो आसना, न्हीद पडून जाल्यार एक शांत एका स्वभावान आमी आसा मोगाच्यानो. आज हांवें तुवें नियाळ करचो विशय जावन आसा हें समाधान म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत कशें हर एक दीस हर एक घडयेंत हांवें तुवें जिवंक साध्य आसा. एक खंयची एक वस्त जावंक पुरो आमी करता आसतना आमकां सुरूच्या दिसा मस्त कश्ट जाता. आमी हांगासर मस्त जाणां स्त्री आसांव पयले फावटी रांदतना आमकां एक जावंक पुरो नुस्तें रांदतना ह्या एका चित्रांत हय कितलो वेळ लागला. आमी एक चिंतयांगी कितलो वेळ लागला, मस्त वेळ लागला आमकां. म्हळ्यार कशें करचें एक तो समान जागी वो समान जागी मस्त आकांतान आमी आशिल्लें, वय की न्ही. एक 10-15 फावटी केल्या उपरांत थंय एक म्हयनो एक केल्या उपरांत आमकां तें सुलाब्यान फटक केलां गिना, मस्त सुलाब्यान केलां. एकलो मनीस नारळ काडूंक वयर सरता. ओके, फस्ट सरतना कितल्या कश्टान घडे प्रयत्न करता, पूण एक सोडून इल्ली ते एक्सपिरियन्स येयल्ल्या कुडले फटक्क सोडून फटक्क देवंक शकता. भारी सुलाब्यान चलता न्ही गे. खंयचीय आमी वृत्तीर आसूंक पुरो, हांव आनी तूं खंयच्याय वृत्तीर आसूंक पुरो, आमच्या वृत्तेच्या आमच्या कामाच्या पयल्या दिसांनी इतलेशें काम करूंक आमकां इतलो व्हडलो वेळ लागला. मुखल्या दिसांनी आमी एक्सपिरियन्स्ड जाल्या आनी त्या खातीर तेंच काम इल्लेशे वेळान परफेक्ट तरान करूंक शकता. शकता गिना आमचें काम. आतां एक सवाल म्हजे आनी तुज्या मुखार एक सवाल. जल्मांत हांव व्हड जाल्ल्यात हांवें न्ही तुवें जायते फावटी जायते जिवनांत आमी आशिल्लें खाल जावन आसा समाधान. हर एक आमी करचें कित्या खातीर? समाधान मेळच्या खातीर. सगळ्यांनी आमी करचें समाधाना खातीर. आमच्या इतल्या वर्सांच्या जिणये उपरांत ती
आमकां समाधानीन जियोंक जावना जाल्यार कित्याक गे म्हणलें सवाल. सुरू गुंतूनातलें जियोंक, कशें जियोवचें, कोणा कडेन कशें उलोवचें, सन्निवेशां कशें फूड करचें, म्हाका आनी तुका कळीत ना. त्या देखून आमी मिस्टेक केलें जावंक पुरो. समाधानीन म्हाका आनी तुका जियोंक जावना जावंक पुरो. एक गुणायेचें चिंतप जर तर आज हांवें आनी तुवें वळयलें जाल्यार इतल्या लांब वर्सांची आमी जिणी जियेल्या जाल्यार आजुनी म्हाका कित्याक समाधानाचें जिवन जियोंक जातेच ना. म्हज्या इतल्या दिसांचें, इतल्या म्हयन्यांचें, इतल्या वर्सांचें एक्सपिरियन्स, अनुभव हांवें जोडलेलो व्यर्थ जालो गी. कित्या खातीर समाधानाचें जिवन आजुनी म्हाका जियोंक असाध्य म्हणलें जर तर हांवें आनी तुवें चिंतप आटयलां गे म्हणलें एक सवाल. आज ही उतरां आमी वाचता आसतना, नियाळ करता आसतना ह्या संगती विशीं हांव तूं नियाळ करता मोगाच्यानो. समाधानाचें जिवन जिये जाल्यार कितें करीचें गे म्हणलें एक चिंतप. हांगासर आमी पळयलें जाल्यार जेजू ह्या संवसारांत ताका धरता आसतना, ताका कुर्सार मारूंक वता आसतना म्हणटा, म्हजें राज ह्या संवसाराचें न्ही. म्हजें राज कितें राज? सर्गींचें, आध्यात्मीक राज. आज जेजू आयच्या उतरांनी तो कशें सांगता. जेजू म्हणटा, येया म्हजे सरशी तुमी समेस्त कश्टांतल्यानो आनी वजन वयतल्यानो आनी हांव तुमकां विशेव दितलो. म्हजें जू तुमच्या खांद्यार घेया आनी म्हजें लागचें शिका, कित्याक हांव बोळ्या आनी कलत्या काळजाचो आनी तुमकां समाधान मेळटलें. कित्याक म्हजें जू वोवंक सुलभ आनी म्हजें वजें हाळू. आतां म्हाका आनी तुका कश्ट आनी वजन खंयच्या तोन भोगतात? कश्ट आनी वजन खंयच्या तोन भोगतात? बायल्या संगतीन जावन वय न्ही, बायल्या संगतीन जावन जावंक पुरो तो मनीस म्हाका उलयलो. बायल्या संगतीन जावन या म्हाका एक काम मेळ्ळां जें आसलें, म्हजें काम तें बऱ्या तरान करूंक जाताच ना. थंय म्हाका समा इनकम मेळना, म्हाका लॉस भोगता, म्हाका थंय जाता हें जाता. हे सर्व ह्या संवसारीक बायल्या संगतीत हांव म्हाका आनी तुका समाधान बिगाडलां वय गे न्ही. सगळे समस्या आमचे, म्हजे आनी तुजे सर समस्या बायल्या तावन समस्या जाल्ल्या वरवीं म्हाका आनी तुका समाधान ना जालां. हांगासर दोन संगती आसात, एक इन्नर एक आउटर, एक भितरलें एक भायलें. भायल्यो संगत्यो म्हाका आनी तुका सगळ्यांकी तोंदऱ्याक कारण जाल्यात. कित्याक तोंदऱ्याक कारण जाल्यात? कित्याक म्हळ्यार हांवें आनी तुवें जियोवच्या ह्या संवसारांत हर एकी अनिश्चित जावन आसा. अनसर्टेन म्हणटा, निश्चय इल्ला, हिगे ಆಗ್ತದೆ, अशंत जाता. देर इज नो डेफिनेट. एवरीथिंग गेट्स चेंज्ड. आज हांव सकाळीं उठता आसतना आयचो दीस मुकलो कसो म्हाका गुर्तू ना. आज हांव कोणाक आयच्या दिसा भेटता म्हणून म्हाका कळीत ना. आयच्या दिसा म्हाका भेटचे व्यक्ती कोण कशें म्हजे लागीं उलयतात म्हणून म्हाका गुर्तू ना. एवरीथिंग इज अनसर्टेन. पयलें एका काळार आसलें, हांव कामाक एक लागलो म्हळ्यार एक 58 वर्सां म्हणसर रिटायरमेंट. आतां 60 वर्सां जाल्यात, कांय तोंदरे ना म्हणून. पूण आतांची परिस्थिती तशी न्ही. आतांच्या परिस्थितीर खंयच्याय मुमेंटाक तुका कामांतल्यान काडून उडोवंक पुरो. खंयच्या मुमेंटाक कामांतल्यान काडून उडोवंक पुरो. साबार जाणांच्या कामांनी, एस्पेशली IT BT कंपनीनी सकाळीं तूं येताय, सांजे तुका कामाक गॅरंटी ना. अनिश्चित वातावरण. हांव काम करच्या जाग्यार येता, म्हजे कडेन बऱ्या तरान आसता तीं फ्रेंड्सां. सडन तांकां खाल जाता म्हूण गुर्तू ना. म्हाका म्हजे लागीं म्हाका वक्र दृश्टीन पळयतात,
या मुजे लागीं भोव मारतात आनी काले बरा नाका जाल्लें उलयतात. जावंक पुरो एक सोलो आनी सोली मुस्तू मोगान आसात. फटक्क करून तांचे भितर राग घालाटो जिद्द कशें उब जालें म्हणना लढाय जाता विंगड जातात. पयलें एक चली एक घरा आयली म्हळ्यार ती एक सून आमच्या कुटुंबाचे परमनंट मेंबर म्हणून आमचो शाश्वत सांदो म्हणून. पूण आतां ती आयिल्ली सून खेदाळा फाटीं घरा येता म्हणून आमी नेणो. खंयच्या दिसा घोवाचेर आनी माय मावाचेर केस पडत म्हणून आमी नेणो. अनिश्चित वातावरण, टोटल अनिश्चित वातावरण. आमी शेजारा एकामेका माया मोगान आसाव, वावर करच्या जाग्यार एकामेका माया मोगान आसाव. खंयच्या घडये आमचे कडेन सडन लढाय जायत आनी आमची तोंडां गुवात म्हणून आव्हान तूं नेणो. हर एक मोगाचे न्हू अनिश्चित घडयो जावन आसात. वाटेर वयता आसतना आतां कितलें ट्राफीक म्हाका मेळटा म्हाका गुर्तू ना. एका टायमार असलें एका गेल्यार पट्टा एक 10 मिनटांनी पावता म्हणून, हांगा तो थंयक 10 मिनटांनी पावता म्हणून. आतां सांगूंक जायना, अर्दें वर वचूंक बरो, मुक्काल वर वचूंक बरो, ट्राफिकाचेर गोंदोवन आसा. टेन्शन म्हाका आनी तुका सुरू जाता. आज ग्रस्त मनीस आशिल्लो फाल्यांच्या दिसा एका म्हयन्यान एका वर्सान अत्यंत दुबळो व्यक्ती जावंक पुरो. एका टायमार तो एक ग्रेस्त म्हळ्यार परमनंट ग्रेस्त म्हणून. आतां तशें ना, आतां तशें ना. एकलो मनीस आज बागेवन म्हूण काण गेल्लो, फाल्यां सकाळीं ताका माध्यम या इतर व्यक्ती अशें फुटकीर ताचेर आरोप घालून केले की तो एक व्हडलो क्रिमिनल म्हणून फाल्यांच्या दिसा दिसूंक पुरो, फाल्यांच्या दिसा दिसूंक पुरो. आयच्या दिसा एक सामान्य म्हणलो व्यक्ती आनी एका 6 म्हयन्यांनी तो एका वर्थ एक जबाबदारचो व्यक्ती जावन वचूंक पुरो. सगळ्यांनी अनिश्चित अनिश्चित मोगाचे न्हू, हर एका घडये अनिश्चित. भुरग्यांच्यो सवयो आमी पळयता आमच्या कुटुंबांत बरीं भुरगीं म्हणून आमी चिंता. खंयच्या घडयेक त्या मोबायला द्वारे त्या माध्यमा द्वारे कशें ती खंयच्या घडये पाड जातात म्हणून आव्हान तूं नेणो मोगाचें. आमकां पुरा टेन्शन म्हणजे ह्या संगतींत कित्याक म्हळ्यार हांव सांगता म्हळ्यार ह्या पुरा संगती जावं पुरो काम, जावं करो आमच्या भुरग्यां वरवीं, जावं करो आमकां दुबळेकाय येता, जावं करो आमकां पाड नांव येता, कुटुंबांनी केसी जातात आनी खालें बरें जाता. हें घडीत कित्याक सांगता म्हळ्यार अनिश्चित कित्याक म्हळ्यार म्हजें आनी तुजें समाधान बिगडच्यो विशय ह्यो. ह्या खातीर म्हजें आनी तुजें समाधान बिगडटा मोगाचें न्हू. ह्यो सगळ्यो संगती जें कितें घडटात आमकां भायल्यो भायल्यो हे आमचे थंय भायले अंतर्गत आनी भायल्यो आउटर संगत्यो. मार्केट आज एक तरान आसा, फाल्यां कंप्लीट ते फ्लक्च्युएट जाता. आमी पळयता शेअर्स जावंक पुरो, डिबेंचर्स जावंक पुरो, एक रई वयर गेल्ली कूडले सकयल देंवता. एका टायमार सगळ्या कडेन पयशे गुंवन आसले जाल्यार आनी एका नेक्स्ट वर्सा येत्त टायपार पयशे गुंवतात म्हणून आमकां सांगूंक जायना. मार्केट चेंजीस, फ्लक्च्युएटींग, एवरीथींग इज फ्लक्च्युएटींग. आनी ह्या खातीर कितें जाता, हांव आनी तूं टेन्शनार भरता, टेन्शनार भरता. म्हज्या सांगात आसची व्यक्ती म्हाका उलयतना, म्हज्या सांगात आसची ती परिस्थिती चेंज जाता आसतना सगळें म्हाका आनी तुका असमाधान भोगता. आनी त्या खातीर आमच्या इतल्या वर्सांचे जिणयेचे एक्सपिरियन्स अनुभव आसल्यारय हांव तूं समाधानान जिवंक शकना. आनी ह्या खातीर हांवें तुवें कितें करीत, समाधानान जियोंक ह्या अनिश्चित वेळ घडयेर साध्य घे म्हणलें सवाल, साध्य घे म्हणलें सवाल. थंयसर हाका जाप दिजे जाल्यार अनेक संगत थंयसर आसा. चिंत्या, तुमी जाणां म्युजीक आसा, डान्स आसा. जर तर बरें म्युजीक आसा सक्कडी डान्स करतात, फायन, सक्कडी डान्स करतात. जर तर म्युजीक बरें ना डान्स करूंक जाता. थोड्यांक जाता, थोड्यांक जायना. थोड्यांक तें म्युजीक नासतना डान्स करूंक जायना.
मुजी आणि तुझी जिविताची परिस्थिती अशीच. मुझ्या बोवारी असचे सन्निवेश म्युझिक अशेंत असता तशेंत असता म्हणून सांगूंक जायना. अनिश्चित म्युझिक मुझे बोवारी आणि तुझ्या बोवारी आसा, पूण हांवें तुवें डान्स करूंकूच आसा. हांवें तुवें जिविताची मेटां हांवें तुवें काडूंक आसात. म्युझिक चेंज जाल्यार डान्स त्या प्रमाणे थाळ आमचो बदलूंक जाय. आमी कालें करता, आमी म्हणटा कितें करता, म्युझिक सोमाना म्हाका डान्स करूंक जायना, म्हाका जिवन जिवंक जायना. मुजे काय म्हणसर काल म्हणसर म्हजो घोव इतल्या बऱ्या नाशिल्लो, आज सडन तो चेंज जालो आनी म्हाका जिवन जिवंक जायना. मुजे टिचर मुजे स्टुडंट काल म्हणसर अशी आशिल्ली, आतां सगळीं चेंज जाल्यांत आनी म्हाका हांगासर काम करूंक शिकोवंक जायना, काम करूंक शिकोवंक जायना. म्हज्या जिवितांत अले पुरो सन्निवेश आशिल्ले, आतां म्हजे कडेन सन्निवेश नात, त्या देखून म्हाका जिवन जिवंक जायना. आनी त्या देखून स्वामी जेजू म्हणटा मोगाचें न्हू, भायले सन्निवेश बदलल्यार भितरले तुजे सन्निवेश, भितरली तुजी सकत स्ट्रॉंग असल्यार, स्टेबल असल्यार मात्र तुका समाधान मेळोवंक साध्य आसा. आयच्या वचपान तुमी पळयलें जाल्यार म्हाका आनी तुका दिवचे ते भायले सन्निवेश पुरा एकदम उपाद्र करनासल्यार जर तर भितर मुजे भितर म्हाका स्थिरता स्टॅबिलिटी आसा जाल्यार हांव समाधानान जिवंक शकता. हर एक कडेन थंयसर दोन संगती आसात मोगाचे न्हू. एक आउटर पार्ट भायर जावच्यो संगत्यो आनी एक इन्नर पार्ट भितर जावन आसच्यो संगती. जर तर भायर तन आसच्यो संगती परफेक्ट आसा जाल्यार भितरलें चड घट ना जाल्यार आमी जिवंक शकता. समाधानान इल्लें कशें म्हणून आमकां एक चिंती येत जातात म्हणून न्ही, कित्याक म्हळ्यार भितर सोमा ना जाल्यार भायर कितलें सोमा आसल्यार थोडे फावटी आमकां समाधानान जिवंक जायना. पूण एक इल्लें तूं भितरल्यान इल्लो तूं सोमा आसा जाल्यार, इल्ल्या मट्टाक तूं सोमा आसा जाल्यार भायर सगळें निश्चित तरान आसा जाल्यार तुका समाधानाची जिवंक साध्य आसा. फॉर एग्जाम्पल, उदाहरणाक म्हाका म्हयन्याक एक लाख रुपया येता, हर एका म्हयन्याक सुका नासतना येता. भलायकी सगळ्यांची बरी आसा, कुटुंबांत भुरगीं बरी साल आसा, शेजारां म्हजीं बरीं आसात, वावर करच्या जाग्यार तोंदरे ना, सगळें करेक्ट परफेक्ट आसा. म्हाका म्हजे भितर कशें आसल्यार समाधानान जिवंक जाता. जर तर म्हाका येवचे पयशे स्टॉप जाले, रावले, भुरग्यांच्यो बुदी उलटा पलटा जाल्यो, शिकप उलटा पलटा जालें, म्हज्या कुटुंबांत आसचे सांदे एकामेका उलयतना सडवणे घडे घडे घडटा, म्हज्या काम करचे कडेन समाधान तांचे एक तांचे शैलीत विभिन्न जाल्या, म्हाका तातूंत जिवंक शकना. कित्याक शकना? म्हजें तें भितरलें इन्नर स्ट्रेंथ, भितरली सकत स्टेबल या स्थिरासणेन नातिल्ल्या देखून म्हाका तें समाधानाचें जिवन जायना. भायरी गोंदळ भितरी गोंदळ, जिवन कशें? संपूर्ण गोंदळ. भायरी अस्थिरता भितरी अस्थिरता, जिवन सगळें गोंदळमय, गोंदळाचें जिवन. समाधान तुवें चिंतूंकूच असाध्य, समाधान तुवें चिंतूंकूच असाध्य. कित्याक? भितरल्यान आनी भायल्यान दोनूय कडेन अस्थिरता आसा, अनसर्टेनिटी. त्या देखून कितें आमकां गरज आसा? भायल्यो संगती कंट्रोल करूंक मुजें करना, तुजें करना जायना. हांवें सोमा आसयत, तो मनीस वांकडें येवन हांव निट्ट ड्रायव्ह करतना त्या मनशान वांकडें येवन
ड्राईव्ह करून जाऊन काही ना, सडन आड येऊन जाऊन काही ना हांव बरो मनीस उलयना कोणाकी तो येवन टायट्ट भिवन म्हाका चार गाळी येटून जावन काही येना. हांव काम बरें तरान करता तरी पूण म्हजो वावर सोमा म्हणून जेवण उरलें आनी कांय ना. ताणें म्हजे विशयान पाड उलोवंक शकतात. हर एक घडी म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत हांवें उरल्यांक नियंत्रण करूंक जायना. उरलें वातावरण नियंत्रण करूंक जायना. चिंत्या हांगासर भिरांकुळांत धग आसा. वातावरण म्हाका नियंत्रण करूंक जायना. सकाळीं थंड आसलें, दनपार जाता एकदम जग जाली. वातावरण म्हाका नियंत्रण करूंक जायना. म्हज्या बोवारी आसच्यो खंयच्योय संगती म्हाका नियंत्रण करूंक जायनात. पूण म्हज्या भितर कितें आध्यात्मीक सकत आसा ती हांवें थीर दवरली जाल्यार हे हर एक संगतींक हांवें करेक्ट करून खेळूंक जाता. करेक्ट करून रिएक्ट करूंक जाता. हर एक संगत संतोष आनी समाधान आसचें. हर एका संगतेक हांव कशें प्रतिक्रिया दाखयता म्हणल्याचेर उंदून आसा. प्रतिक्रिया म्हजी कशी आसा हर एका संगतेक म्हणलें सवाल आसा. जर तर म्हजी प्रतिक्रिया सोमाना, वठार जाता, वठार सन्निवेशाक वठार प्रतिक्रिया जिवनांस कंप्लीट फाट जाल्लें जाता. त्या देखून हांव आनी तूं इतलीं वर्सां जाल्यार समाधानान जिवंक शकना. चिंत्या क्रिकेट मुसण आमी पळयता. बॅट करचो मनीस हर एक बॉलाक एकच लेखान मारीत जाल्यार तो एक आवट जावन येता. एक टीम बॉल गुगली येवंक पुरो, एक टीम बॉल फास्ट बॉल येवंक पुरो, एक टीम स्लो बॉल येवंक पुरो, एक टीम बाउन्सर येवंक पुरो, एक टीम स्पिन दाळ येवंक पुरो. एक टीम एक तरेचो बॉल येतना एक रितीर खेळल्यार मात तो नॉट आउट जाता. त्या देखून त्या बॅट्समॅनाचें कौशल्य ताजे ते आसची देण्याच्या आधारावेर तो आयिल्ले बॉल तो फेस करूंक तो फूट करूंक शकता. संवसारार म्हज्या आनी तुज्या बोवारी आसच्यो हर एक तरेच्यो सन्निवेश विविध तरांनी म्हाका तुका गोंधळा घालता आसतना, विविध तरेच्यो सन्निवेश अनसर्टेन इव्हेंट्स म्हाका तुका तोंदरे दिता आसतना म्हजे आनी तुजे भितर ती स्थिरता आसल्यार मात्र हांवें तुवें तें करेक्ट करून फेस करून आमी नॉट आउट जावन बऱ्या तरान समाधानान जिवंक साध्य आसा. समाधानान जिवंक साध्य आसा. हें आयच्या दिसा आमी उडास दवरचें मोगाचें न्हू. हांवें तुवें उडास दवरचे विशय जावन आसा. भायले सन्निवेश अनिश्चित जातात तरी हांवें म्हजें भितरलें आध्यात्मीक म्हूण निश्चित जावन आसा. निश्चित जावन आसा. जर तर मुस्तुबडीन कितें जाता म्हळ्यार एकलो न्हू गाळी येता आमकां. चिंत्या फटक्कन आमी फाटीं गाळी येता. कित्याक वता गे फाटीं गाळी येता? भितर निश्चित तरान ना. ताणें येतल्यो हांवें येतल्यो अनिश्चित. सहज आमी ताका काले म्हणटा म्हळ्यार हें कालें ऑटोमॅटीक सहज देंगी हें म्हणटा. कितें म्हणटा? दॅट इज नॅचरल म्हणटा, स्वाभावीक. कित्याक म्हळ्यार ताणें केल्ली सूख हांवें केलें, वडलें घालें तातूंत म्हणून. पूण आध्यात्मिकता ती न्ही. जर तर तुजे थंय सहज जावन ती प्रतिक्रिया येता, नॅचरली यू आर रिएक्टिंग टू द सिच्युएशन, हाचो अर्थ तुजे थंय भितर नियंत्रण ना. तुजे थंय भितर नियंत्रण ना. खेदाळा हांव आनी तूं हर एका संगतींक म्हज्या आनी तुज्या योजना प्रमाणे हांव आनी तूं नियंत्रीत करून रिएक्ट या ताका स्पंदन करता. त्या वेळा मात्र समाधानाचें जीवन जिवंक साध्य आसा. जर तर म्हजें तें भितरी नियंत्रण ना म्हळ्यार अनियंत्रीत जावन हांव रिएक्ट करता जाल्यार थंयसर समस्या जाता. ऑटोमॅटीक रिएक्शन जावन वचो. आनी त्या देखून आमच्या जिवितांत मुस्तुबडी आमकां समस्येक कारण जाता. जिवितांत एक न्ही एक हजार सन्निवेश आमकां दोस्त आसतना स्थिरता जर तर आमी सांबाळूंक ना, समाधान आमचें तावन पयस वता मोगाचें न्हू. आनी असमाधानाचें जीवन आमी जिवंक शकता. त्या देखून समाधानाचें जीवन हांवें तुवें जियेचें जाल्यार म्हजें थंय आनी तुजें थंय भितरल्यान स्थिरता, भितरल्यान आध्यात्मीक सकत आसल्यार मात्र हर एका सन्निवेशाक सारकें
शक्य रितीर आम्ही स्पंदन करणं समाधानान आव्हानातून जिवंक शकता. त्या देखून जेजू म्हणटा तुमचे जर कितें आसा तें म्हाका दिया. भायर जावचे सन्निवेश कितें म्हणटात पळय ते पुरा म्हाका समर्पिया. मुजें कालें मुजे रास आध्यात्मीक रास. आध्यात्मिकता तुमचे भितर कसया. आध्यात्मिकता जर तर तुमी स्ट्रॉंग करून दवरलें जाल्यार भायले खंयचे सन्निवेश येयल्यार म्हज्या शक्तीन तुमी ते फूट करतल्यात आनी तुमी समाधानान जिवंक शकतल्यात. त्या देखून आमी पळयता संवसारांत जायते जण भाग्यवंत व्यक्ती कितल्या कश्टाच्या संदर्भार तांकां समाधान बिगडूंक ना. भायल्या स्वरुपाचे कश्ट तांकां आयले दिसता जाल्यार आमकां ते कश्ट म्हूण बगलें जाल्यार तांकां ते कश्ट म्हूण बगोनात. कित्याक तांचे भितर असले आध्यात्मीक शक्ती द्वारे तांकां ते कश्ट म्हणून सो बगोनात. ते समाधानान कितले कश्ट असले रे हांसोवन जिवन आसले. हांसून आसात. मुस्तू जाणांक तुमी पळया आध्यात्मीक कोणा कडेन बळादीक रितीर आसा ते कितल्या सन्निवेशांनी कश्टारी तांच्या मुखामळार हांसो आसात. कितल्या कश्टांच्या सन्निवेशांनी ते तांचे समाधान बिगाडना पळोवंक मेळचे अप्रूप थोडे आसात. आतांय मुस्तू जाणांक आमी मुस्तू कडेन पळयलें जाल्यार तांच्या तोंडांत एका तराचो परजळ, तोंडार मुखामळार एक हांसो. तांकां कश्ट नात म्हणून न्ही पूण तांचे भितर आसची ती आध्यात्मिकाच्या शक्तीन हर एकी जें कितें जाता तें सर्वेस्परा सोम्यान जेजूक समर्पितात आनी जें कितें सोम्यान जेजूची ते सकत आसा ताजे ते नियम आसा ते अंतर्गत केल्ल्या वरवीं तांकां तें सुलभान ते समाधानान जियेतात. जर तर आमचें तें समाधानान ना जाल्यार आमी बिगडता. न्ही आव्हान तूं खंयचेंय एक चिंतून केल्यार करेक्ट आसता. समाधानांत ना जाल्यार वट्टारे रियॅक्ट केलें जाल्यार मागीर आमी पश्चाताप अशें करूं जालें म्हणून वट्टारे जावन गेलें म्हणून फाटीं काडूंक जायना. मुस्तू फुडें आमी सांगता थोडे मनशां मेळटात आमकां बिजनसांत लॉस जाल्यात, बँकान लोन आसा, परत ते बिजनस बरें करीत उड्डातात. भोव बरें काम, हांव ना म्हणना बरें काम. तसल्या व्यक्ती लागीं वचून तुवें मागाचें म्हळ्यार म्हाका टायमूच ना म्हणटात. मागोवंक म्हाका टायम ना सायबा खंय मागचें आळे हांव आतां परतें सगळें इतलें लॉसार हें आसा म्हाका आतां परत्यान एस्टॅब्लीश जायचें. बरें काम तें पाड म्हूण सांगना पूण सगळो वेळ तूं तेजेर तें टेन्शन दिवन टेन्शन काडून कितें जाता थोड्या तेंपानी ब्लड प्रेशर, शुगर आनी इतर पिडा सुरू जाता. म्हजी आनी तुजी बॉडी आयकना, कूड आयकना. त्या प्रेशर कितें वत्तड आव्हान तूं घेता त्या वत्तडा वरवीं कुडीक बादाक जाता, मोतीक बादाक जाता, आत्म्याक बादाक जाता. जर तर तो इल्लो वेळ आमी करसून आध्यात्मीक रितीर आमचो आत्मो आमचे घट करता थवळ मोत शांत आसता, समाधानेर आसता. जर तर मोत समाधानेर आसता हांवें कशें बिजनेस करी जाय, कोणा लागीं कशें उलय जाय, सर्वेस्पराच्या मजतीन हांव करेक्ट करून रियॅक्ट करूंक शकता आनी त्या देखून हांव एक सक्सेसफूल व्यक्ती जावंक शकता. कितलेशे जण कंप्लीट धर्नीक शेवटल्या उपरांत मागण्याक येयल्या उपरांत मागीर ते परत्यान जिवनांत बांदून येतात. कित्याक तांकां सगळी पिडा आयली, टेन्शन केलें, वेळ केलो, कांय जावना, पिडा आयली, मांद्रेर पडले. थंयसर तांकां जाय पुरतो टायम मेळ्ळो, दुसरें कांय तांकां करूंक अवकाश ना. मागणें गेलें, परत तें आध्यात्मीक तरान घट जालें. ताजे प्रमाणे उलोवच्या उतराक बोळ आयलें, चिंतपाक बोळ आयलें आनी तें परत सक्तीवन जालें. जाय तितलीं उदाहरणां आसात. त्या देखून म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत जावं पुरो आव्हान तूं शिकोवन आसा, स्टुडंट जावन आसा, जावं पुरो आव्हान तूं वृत्ती करना आसा, जावं पुरो आव्हान तूं खंयचेंय काम करना आसा. जर तर सगळो वेळ आव्हान तूं टेन्शनार बसलें जाल्यार ना म्हाका इतलें काम आसा, ना हांवें करूंक आसा, खाली तुवें असमाधान तुज्या वरवीं तुज्या जिवांत तुज्या मोतींत पिडा मागीर येतली सोडून दुसरें कितेंच करूंक जायना. त्या देखून जेजू म्हणटा जें कितें तूं जें म्हणलें सकळ ते कश्ट आसात पळय
ते म्हाका समर्पी भायलें कितें आसा तें सगळें समर्पी. कशें समर्पीत आहे? मुजें जूं आध्यात्मीक जूं मुजें जूं शम्य जिसूचें जूं खंयचें तो ह्या संवसाराचें जीवन जिवंक आयिल्लो न्ही. ताका सगळ्यांनी बळवंत तरान राय करूंक म्हणून गेले. 5,000 लोकांक वाडोवंक गेल्ल्या वेळार तो म्हणालो म्हाका हें रास नाका, हे संवसारीक रासा खातीर हांव आयिल्लो न्ही. मुजें काम मुजें जीवन आध्यात्मीक रितीचें आनी जिसूचें जूं जावन आसा आध्यात्मीक जूं. आनी हें आध्यात्मीक जूं हांव आनी तुवें घेतिल्ल्या वेळार मात्र म्हजी आनी तुजी जिणी बऱ्या तरान समाधानान म्हाका आनी तुका जिवंक शकतले मोगाचे न्हू. त्या देखून इन्नर पार्ट आउटर पार्ट आध्यात्मीक आनी लौकीक जिवन. ह्या आध्यात्मीक भितरलें जर तर हांव आनी तूं घटमूट करिना हांव आनी तूं समाधानान जिवंक शकना. जिजून सांगल्या ह्या थोड्याच ह्या 3-4 वाक्यांचे आमी अर्थ करूंक शकना मोगाचे न्हू. आज संवसारार तुमी पळयलें जाल्यार वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन म्हणटा हर एका 4 जाणां पैकी एकल्याक डिप्रेशन आसा म्हणून. डिप्रेशन म्हळ्यार कितें? खिन्नता आसा म्हणून. खिन्नता मोतीचें बेजाराय मूड आउट खिन्नता. कित्याक खिन्नता? सन्निवेश तशे थोडीं जावंक पुरो शिकपांत प्रॉब्लेम जाता, थोड्यांक कामांत प्रॉब्लेम जाता, थोड्यांक कुटुंबांत प्रॉब्लेम जाता, थोड्यांक शेजारा प्रॉब्लेम जाता, थोड्यांक काम करचे कडेन प्रॉब्लेम जाता, थोड्यांक कुडीचे पिडेचे प्रॉब्लेम जाता. हर एका 4 एक मनीस खिन्नतांत आसा, डिप्रेशन आसा. आतां परिणाम कितें आतां पळया. कुटुंबांत एकल्याक खिन्नता आसा म्हूण चिंत्या, बेजारायन समाधान ना, डिप्रेशनाक गेला. चिंत्या एकलो दादलो खिन्नत असल्यार त्या कुटुंबांत बायल भुरग्यांचे परिस्थिती त्या कुटुंबांत कशें आसात. या बायल या आवय म्हणजे आवय तिका खिन्नत आसल्यार त्या भुरग्यांची त्या गांवाची परिस्थिती कशी आसात. चिंत्या भुरग्याक ते खिन्नत आसा त्या आवय बापायची परिस्थिती कशी आसात. ही खिन्नता कित्याक येता? कित्याक म्हळ्यार भितर आध्यात्मीक घटाय नासल्या वरवीं असमाधान बरोवन खिन्नता उपजाता. आतां हे 4 एक आशिल्लें म्हळ्यार एका कुटुंबाक एक म्हणल्या बरें सरासरी रस्त आसतना सगळीं कुटुंबां टेन्शनार आसात. हर एका कुटुंबांनी मूड आउट, हर एका व्यक्तीक मूड आउट, समाधान येना. कशें जाता आमचें जिवन? आमकां समाधान कोणाडे या म्हूण सांगल्यार तो मनीसय मूड आउट. तो म्हणटा म्हजे कडल्यान कांय जायना, म्हाका तर म्हजे समस्या आसा सायबा, हांवें तुका खंय जावन समाधान दिवचें. तुका बुजोवन करया म्हळ्यार हांव तूं म्हाका तर म्हजे समस्या जर आसात हांव तूं मूड आउट, तुका खंय जावन हांवें समाधान करचें. पळया मोगाचें न्हू. आमच्या समाजान, आमच्या समुदायान, आमच्या बोवारी कोणा कडेन विचारल्यार हर एकल्याक वत्तड, मानसीक वत्तड, टेन्शन ताजेंत म्हणलें आसा. थोड्यांक गेल्लें चड, थोड्यांक गेल्लें उणें. ते देखून वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गनायझेशन म्हणटा 4 एक एकदम तांचे सड्ड बिगाडलां. पयलें एका कालार कोणायक एक डिप्रेशन म्हळ्यार सगळो वैगी सायब कितें मूड आउट सगळें सांगाता मेळटालें. आतां मूड आउट म्हळ्यार तें सामान्य, तें स्वाभावीक सगळ्यांक आसता म्हणटा आमी. त्या मट्टाक आमी पावल्या, त्या मट्टाक आमचे स्वाभावीक चिंता पायलां. कित्याक? समाधान सगळ्यांनी ना. थंयली परिस्थिती उपजाल्या. त्या देखून समाधान जिवनांत भोव गरजेचें. असमाधान जालें जाल्यार, खिन्नता उपजाल्या जाल्यार समस्या म्हाका मात्र न्ही, आमकां कोणाच्या ते आसा तांच्या कुटुंबाक, तांच्या शेजाऱ्या सगळ्यांक समस्या. कित्याक म्हळ्यार ते मूड आउट जावन खालें उलयतात, कितें काम करता समांकन करनात. त्या देखून मोगाचें न्हू आमच्या जिवितांत समाधान कशें जोडचें हांवें तुवें त्या विशयान चिंतिसय. हें समाधान जोडचें जाल्यार हांवें तुवें हर एका अनिश्चित सन्निवेशा वेळार समाधानान जियोंक, आध्यात्मीक रितीर जियोंक हांवें तुवें प्रयत्न करीसय. ना जाल्यार आमकां सगळ्यांक एका न्ही एका तराचे समस्या उपजोवन जिवनच दुस्तूर जाता मोगाचें न्हू. आमकां म्हणटा
आमकां राग येता, आमकां विविध तरांचे हें कितें कोत्ता की तोंदरे आसचे, जावं करो राग, मूड ऑफ जावचें, क्रोध, मोसोर जावचें, या कामोकपण, या इतर समार तरांचे दुश्ट चिंतपां, दुश्ट बोगणां आनी पुरो आसात. आनी हें पुरो आमी आतां एक स्टेजीक पावल्या खंय म्हणसर म्हळ्यार हें पुरो सहज म्हणचेलें, दीस इज ऑल नॅचरल म्हणटा, तें पुरो स्वाभावीक म्हणटा. मोगाचें स्वाभावीक न्ही, हें स्वाभावीक न्ही. सगळ्यांनी जाता तें देखून हांव तो स्वाभावीक म्हणच्या एका दुस्थितीक हांव येवन पावल्या, हांव दुस्थितीक पावल्या. जर तर स्वामियान जिजून सांगलें तें आध्यात्मिकता हांवें तुवें म्हजे भितर आसली जाल्यार ही दुस्थिती म्हाका तुका येना, म्हाका तुका येना. त्या देखून चिंत्या एकलो गाळी दिता आसतना हांवें सडन्न ताका गाळी दिलें जाल्यार काल जाता, तो परत 4 एक्स्ट्रा दिता, हांवें 4 दिता. पयलें काल खंय आसता, म्हज्या काळजांत आसता राग. हो राग भायर गेल्ल्या वेळार गाळयेर उपार येता. ओके, राग मोसोर येता. तो मनीसी आध्यात्मिकता ना जाल्यार ताजें तें काल जाता, तो साज जावन नॅचरल जावन ताजें म्हळ्यार आध्यात्मिकता ना, ताका कंट्रोल ना ताज्या जिवितांत, पटक्कन तोय फाटीं उलयता. तो उलयतना हांव 4 सेड उलयतां, तो आनी 8 उलयता. तशें म्हणटा हातान देता, हातान मेळ्ळ्या हातान काले म्हणून मारता, या तो म्हाका मारता, कुडीक संचालन जाता, वायट स्प्रेड जाता. हें आसा आमी पळयता सगळ्या समाजांत क्रूरता आनी हिंसा भरल्या. धर्माच्या नांवार क्रूरता आनी हिंसा आतां आमी चलोवन आसा. कित्याक म्हळ्यार धर्म काले वंटांनी जावन आसा, आध्यात्मिकता भितर ना. त्या देखून सगळ्यांनी हिंसा, चित्रहिंसा सगळ्यांनी बरोवन गेल्या. कित्याक आउटर सन्निवेश जे तुज्या कंट्रोलार नात, पूण इन्नर तुजे भितर आसचें आध्यात्मिकताय तुजी ना समाना जाल्ल्यान, थंय नियंत्रण ना जाल्ल्यान भायलें सन्निवेशन नियंत्रण ना, भितरलें सन्निवेशन नियंत्रण ना. आमचें सगळ्यांचें जिवन गोंदलामय जावन जीवन आसा. मोगाचें न्हू, ह्या परिस्थितींत हांवें तुवें भायर येवंक आसा. मोगाचें न्हू, जर तर आमी ह्या सन्निवेशन जावन भायर येयचे जाल्यार आमचे भितर स्टेबिलिटी, या आमचे भितर स्थिरताय गरज आसा. आनी ती स्थिरताय जेजू आयच्या दिसा आयच्या वस्पान बसयता आनी म्हणटा, जर तर तुमी म्हजें झू तुमी घेतलें जाल्यार तुमी समाधानान जिवंक शकतल्यात. आनी म्हजें झू जावन आसा आध्यात्मीक, आनी हें तुमी स्विकार केलें जाल्यार तुमकां समाधान तुमकां मेळटलें म्हणटा सर्वेस्पर. आयच्या दिसा आमी ह्या विशयान चिंता पाटयत आसतना उडास दवरया. मोगाचें न्हू, ही आध्यात्मिकता हांवें तुवें जोडी जाल्यार थोडें पुरो हांवें तुवें त्याग करीसय. सगळें थोडें पुरो ह्या लौकीक संगतींक थोडें त्याग करीसय. पुरो जाय जें हांवें चिंतले बरें जाय जें जायना. आध्यात्मिकता प्रॅक्टीस करीचे जाल्यार आमी त्याग करीसय. आमचे भितर तुमी सोडी सांगूंक पुरो, आध्यात्मिकता कोणाक, ती पाद्रापांगी सिस्टरांगी आमकां काल्याक आध्यात्मिकता म्हूण तुमी चिंतूंक पुरो. उडास दवरा. मोगाचें न्हू, आध्यात्मिकता एक रस्तो, एक विंगडस रस्तो न्ही. आमी जिवची लायक आनी जिवची वाट एक रस्तो, आनी आध्यात्मिकता पाद्रापांनी सिस्टरांनी संन्यासींनी जिवचे अनेक रस्तो न्ही, अनेक रस्तो न्ही. आध्यात्मिकता जावन आसा खंयच्या कामार हांव आसा ते कशी हांवें आध्यात्मीक रितीन हांवें जियेचें म्हणून. जावं करो हांव गोवानी भायर जावन आसा, आमी काजारी जिणी जियेता, हांव एक बरी काजारी जिणी आध्यात्मीक तरान कशी जियेसाय. बरें एक स्टुडंट जावन कशें हांवें आध्यात्मीक रितीर जियेसाय. बरो एक इलेक्ट्रिकल जावन काम करता, एका इंजिनियरींग काम करता, एक बँकान काम करता, एका वकील जावन आसा, एका डॉक्टर जावन आसा, एका CA जावन आसा. कशें म्हज्या हातूं हांव वावर करचें, ह्या टिचर जावन आसा. कशें आध्यात्मीक बरो टिचर जावन बरो डॉक्टर जावन हांव कशें करनासा म्हणलें सवाल. तें एक आध्यात्मीक हांवें कित्याक करीसय तें बरें आमकां पडलें न्ही. तें पुरा पाद्रापां सिस्टरांक मात्र आमी लायक आनी कशेंय जियेत म्हळ्यार निसायक ताका अर्थ ना. मोगाचें न्हू, जेजून खंयसरी सांगूंक ना लायकांक अशें आनीक हांगा पाद्रापांक सिस्टरांक अशें म्हणून. आमी सगळां जावंक पुरो पाद्राप, जावंक पुरो सिस्टर्स, जावंक पुरो लायक, जावंक पुरो आनी कोणी, आमी सगळां मनशां तुवें आनी हांवें जियोची जिणी
आध्यात्मिक तरान हांवें तुवें जिवंक जाय. त्या वेळा मात्र म्हाका आनी तुका समाधानान जिवंक साध्य आसा. म्हज्या आनी तुज्या जिवितांत परफेक्शन हांवें तुवें जोडूंक साध्य आसा. सैतान आमकां कितें करता म्हळ्यार हर एक पुटी आमकां इल्लेशें खुशी दिता आनी मागीर समस्या करूंक धरता. ताजी संवय तितलीच. पूण हांवें आनी तुवें जागृत जाय. इल्ली कुशलाय मेळटा ताज्या फाटल्यान गेल्यार मागीर आमकां असमाधान आनी दूख कंत बेजाराय हें सर्व आमकां मेळटा. मोगाच्यानो आध्यात्मिकता करूंक एका खंयसर बिजी जाग्यार या खंयच्या जाग्यार तूं आसाय, खंयची वृत्ती करताय म्हणल्यार इम्पॉर्टंट न्ही. खंयचें करता म्हळ्यार हांगा रावूनी दिल्ली बिजी एरियांत एकच एकलें खाली घरांत काम करना आसा, एकलो व्हडलो ऑफिसान काम करना आसा, तांकां एकच खंय गेल्यार आमच्यांत पवित्रताय आध्यात्मिकता पळोवची इम्पॉर्टंट. त्या देखून जिजू कितें म्हणटा आध्यात्मिकता तर पयलें तो शिकय लागलो फातकी जिणी बदला म्हणलो. पयलें ताजें शिकप जावन आसा फातकी जिणी बदला सर्गीच्या राज लागीं पावला म्हणून. कित्या खातीर गी म्हणलें सवाल. कित्या खातीर जेजू पयलें सांगता फातकी जिणी बदला आनी सर्गीच्या राज लागीं पावला म्हणली ती शिकोवन दिता. हांवें प्रारंभ केलें. पयत पुस्तक म्हणटा हांवान तूं कोणा सारकी देवाच्या स्वरुपाची. देव कितें समाधानी. हांवान तुवें कितें जियेचें समाधानाचें जिवन. देव जावन आसा एक ब्रायट एकदम एक उजवाड. हांवें तुवें कशें आसा उजवाड चिंत्या हांगासर एक उजवाड आसा. ह्या ट्यूबलायटाचे भितर उजवाड फंगता. ह्या ट्यूबलायटीचो भायलो तें कितें ट्यूब आसा ताजे भितर कथा रावन एक एक कथ वचून रावन ताजे भितर चुकलो आनी पुरा भायर त्या ग्लासाक लागलो जाल्यार कितलो ಒಂದು उजवाड येता मोगाच्यान. उजवाड येना काळो कुस येता. केदाळ तो चुकोल आमी काडटा केदाळ तो पुसता केदाळ तेजी खतां काडटा तो ब्रायट तरान म्हाका तुका दिसता. ब्रायट तरान दिसता. हांवें एक धवे उस्तूर गेला म्हण चिंत्या. आमी सगळ्यां एक धवो दोगलो गेला म्हण चिंत्या. कित्याक म्हळ्यार पयत पुस्तक म्हणटा 11 दिसा उगडापणाच्या पुस्तकार सगळे धवे दगले गेल्ले पळयले म्हणून. ओके धवे दगले गेल्ले पळयले. धवे दगले हांव तुमकां गेल्लो आसा. 10 दिसा उपरांत कसो दिसता. इल्लो मास्क दिसता. 2 वर्सां उपरांत आणकी सायड मास्क दिसता. कित्याक मुस्तू खतां जाल्यान आनी सगळे खतां जाल्ले तूं ओट्टूक मेळ्ळ्या काय जाता फॅशन जाता. कोणी सांगना गी ओ धवो आसलो अशें म्हण. सगळ्यांक खुशी आमी एकच जॉली कल स्टाईल म्हणटा. पूण एकलो खंयसर कितें एकलो धव्यांक घालून प्यूर धव्यांक घालून आयल्यार त्या वेळा हे धवे आसल्याक येता. कित्याक तो मूळ तरान धवो व्यक्ती. तो म्हणटा हांवें अशेंत धवें जाय सै. त्या खातीर शांत आनी शांतीपणाची जिणी जियेतले व्यक्ती येत आसतना मुस्तू कडेन परिवर्तन जाता. कित्याक उत्ता गी एक देवाचो व्यक्ती थंयसर येता आसतना तो ताजें मेळेपण पुरा ताज्या उस्त्राक जालो चुकोलो ताज्या आत्म्याक जालें फाताक पुरा धुवन तो एक नितळ जावन येता आसतना सायडीक आसले पुरा पळयतात आनी म्हणटात आमकांय तशेंत जायचें. हांवें तुवें पवित्र जायचें मोगाच्यानो. कित्याक मूळ तरान हांवान तूं पवित्र. म्हजो आनी तुजो आत्मो ह्या संवसाराक येता आसतना पवित्र तरान हांवें म्हाका आनी तुका जिवाचो स्वास दिवन सर्वेस्परान ताज्या स्वरुपार घडला. पूण आमी व्हड जावन आयिल्ल्या बरी फातकी सैमान बुडोवन हांवान तूं मेळोवन गेल्या मोगाच्यानो. त्या देखून जिसू म्हणटा तुजें आध्यात्मीक चिंता पळय आध्यात्मीक तरान तूं परत्यान म्हजें झू घेवन परफेक्ट जा. तुका हर एक सिच्युएशन फटाक करून तुका आन्सर करूंक जातलें. सो म्हणजे जो कितल्या एक सिंपल उतर न्ही मोगाच्यानो. म्हाका आनी तुका सांगता इन्नर चिंताप आनी आउटर चिंताप कशें जायचें की म्हणून. त्या वेळार तुमकां भोगोंक पुरो बोक्सूंचें इतलें सुलाप न्ही. हो सांगता बोक्सूंक सुलाप चिंत्या एक दादलो आनी स्त्री कुटुंबा जिवितांत एकलो अनैतीक जीवन आसा. बायलेक बेजार जाता वय की न्ही. बायल हेपटी कळ्ळ्या उपरांत मागीर कशें पळयता दुबावाच्या दृश्टीन पळयता. ह्या दादल्याक बायल अनैतीक म्हूण कळ्ळ्यार दादलो हर हेपटी बायलेक दुबावाच्या दृश्टीन पळयता. ताका बोक्सिल्या उपरांत ताका आनी करना म्हळ्यार आमचे कडेन सैम सोडना. आतां काळ जाता तें सोडनातल्या वेळार मुजेता न्हू कसली हें कालें एनर्जी या कितें
चिंता आपो ट्रान्समिशन जाता, कितें जाता, नेगेटिव्ह एनर्जी ट्रान्समिशन जाता. चिंत्या एक्स आनी वाय काजारी जोडी एक्स सेफ्टीन सुकोवन पडलो, वाय ताका दुबावतना काय जाता, वाय तावन ताजे तावन येवचें पासारचें हर एक चिंता आप दुबावान आसता. आनी दुबावान जाला कोणा गेला कोणा चिक्के वेळ जाल्यार खंय गेलो कोणा सिरकलो म्हणटा. कांय सांगनाशें गेल्यार आळे सांगनाशें कित्याक गेलो म्हणटा. खंयी पॉकेटीन खाले म्हणून मेळ्ळें जाल्यार आळे यंत म्हणटा. दुबाव दुबाव आनी ह्या दुबावाच्या किरणा वरवीं कितें जाता, ताका ती नेगेटिव्ह ताजें कितें तूं हें करताय थंयच तुज्या जिवितांत घडटा, थंयच तुज्या जिवितांत घडटा. त्या देखून जोबाच्या ग्रंथांत 3 अध्याय 25 वाक्य म्हणटा, आमी कितें भियेता थंयच घडटा म्हणटा. आमी कितें भियेता थंयच घडटा. स्वामी जेजू कितें म्हणटा, स्वामी जेजूचें तें हें कशें, आध्यात्मिकता कशी, देवाचेर विश्वास दवर, कांय जायना, देवाचेर विश्वास दवर, कालें जायना, तुज्या घोवाक तुज्या बायलेक कितें करूंक जायना. कित्याक आब्रामानी सारा तुमकां गुत्त आसा. आब्रामानी सारा येता आसतना आब्राम म्हणे तूं म्हजी भयण म्हणून खंय म्हणे म्हाका लागाड काडल्यार बायल म्हणून सांगल्यार देखून इजिप्त रायके खुशी जाता. सुबीत एक मेळ्ळें न्ही, धर्माक मेळ्ळें थंय कांय कसना. सारा आपयता आनी साराय जायत म्हणटा, राय जायत म्हणटा, आब्रामी जायत म्हणटा, तेगाय जायत म्हणटात. पूण येद्या व्हडल्या इजिप्ताच्या रायाक आपणूक जायना. कित्याक जायना, देव आब्रामाचो मोग करता. त्या देखून आब्रामाक दिल्लें खंयच्याय व्यक्तीन पडचे बरी ना, खंयच्याय व्यक्तीन पडचे बरी ना. जर तर ही स्त्री आध्यात्मीक तरान घट आसा जाल्यार हिच्या पतीक कोणेंच सांपडूंक साध्य ना. ही स्त्री सर्वेस्परा देवा मुखार हाजरतेंत पवित्रकाय ती सांबाळटा जाल्यार तिच्या आत्म्यांत दैवीक सकत आसा जाल्यार खंडीत जावन तिच्या दादल्याक कोणेंच सांपडूंक साध्य ना. दादलो दैविकतान आसा जाल्यार ताज्या पत्नीक कोणेंच सांपडूंक साध्य ना. कित्याक सर्वेस्पराचो कोण मोग करता तांची वस्त ती ताका सोड कोणाक कितें उपयोग करूंक सोडना. 100% साध्य ना. पळयत पुस्तक निघंट आनी घट्ट तरान सांगता. पूण म्हजे भितर दैविकता नाशिल्ल्या वेळार, हांव सर्वेस्पराचो मोग करनातल्या वेळार, म्हजे भितरच अनिश्चितता आशिल्ल्या वेळार बायले सन्निवेश अनिश्चित जातात. बायले सन्निवेश अनिश्चित जातात. हांवें सांगचें केवळ दादल्या बायल्या मदल्या संबंधाक न्ही, खंयच्याय म्हज्या ऑफिसान वावर करता आसतना, म्हज्या कडेन म्हज्या शेजाऱ्यांक करता आसतना खंयसर जाल्यार जर तर म्हजे थंय आध्यात्मिकता घट्ट आसा जाल्यार म्हज्या बोवारें आसचें न्ही, कांय करूंक जायना. खंयसर आध्यात्मिकता इन्नर भितरली सकत टायट तरान घट्ट तरान आसा, आध्यात्मीक तरान जिजूची सकत त्या मनशा थंय आसा, ताज्या बोवारी खंयची सकत ताका कितेंच करूंक शकना, मोगाच्यान कितेंच करूंक शकना. आनी तो व्यक्ती समाधानान जिवंक शकता, समाधानान जिवंक शकता. जिजून दिले 2 संगती हांगासर, ताज्या झू ताजें आसचें 2 एक फातकी जिणी बदला आनी बरी जिणी आयदरा. दुसरें मोग, सर्वेस्पराचो मोग करा आनी एकामेकाचो मोग करा. दॅट्स ऑल ही प्रिच्ड. तितलेंच ताणें सांगलें. विविध सन्निवेश सांगल्यार मोसोर करनाका, राग करनाका, तें पुरो तांदून तायलें. आतां सर्वेस्पराचो जर तर हांव आनी तूं मोग करता, जेजूचें झू हांव आनी तूं घेता, म्हाका आनी तुका समाधान केदिंगच उणें जायना. जिवितान घडचें हर एक सन्निवेश मोगाच्यान सर्वेस्परान म्हाका आनी तुका खुशी करचें तसलें सन्निवेश जावन बदलता. खंयचेंय घडून दी म्हज्या आनी तुज्या जिवितान हर एक सन्निवेश देव म्हाका आनी तुका समाधानाचें जावन बदलूंक शकता. मोगाच्यान हर एक सन्निवेश आनी अनिश्चित घडी देवाक अर्गां दिवन देवा कडेन आमी मागल्या वेळार तवळ विशेष जाणवाय आमकां दिता म्हणटा सर्वेस्पर. फिलिपकारांक बरयल्या पत्रांत 4 अध्याय 6 आनी 7 वाक्य म्हणटा, कसलो सुखंत हुस्को धरी नाकात, हर एक तुमची गरज मागण्यान आनी उपकारी मनान देवाक कळीत करा. तवळ तुमच्या जाणवायेन आटापोवंक नजो जाल्लें तें देणें देवाचें समाधान तुमची काळजां आनी तुमची मनां क्रिस्ता जेजूच्या एकवटांत शाबीत राखतलें. कितें आतां पळया, कसलो सुखंत हुस्को धरी नाकात. बायले सन्निवेश कितलेंय बदलात, हर एक सन्निवेश बदलात. इन्नर स्ट्रेंथ, आध्यात्मिकता इन्नर
आउटर दुसरें इन्नर दुसरें. आउटर कंट्रोलर ना सर्टेन ना तेजे टोटली अनसर्टेन बट इन्नर आमचो आत्मो सर्टेन आध्यात्मिक सर्टेन निश्चित आणि त्या दाळा कितें जाता पळया थवळ आमच्या जाणवायन आटापोवंक नोजो जाल्लें तें देणें देवाचें समाधान तुमचीं काळजां आनी तुमचीं मनां क्रिस्ता जेसून एकवटलें. देवाचें समाधान म्हाका आनी तुका विशेश रितीन जाणवायन म्हाका आनी तुका मेळटा. थंय जावन आसा ह्या आयच्या त्या उतरांचो एक इन्नर मिनींग मोगाचें न्हू. मेटांनी आमी जें कितें आमी काण घेता मोगाचें न्हू सर्वेस्पराकार गांदया. कित्याक जें कितें करता हर एकी बरेंच करता, हर एकी बरेंच करता. जें सर्वेस्पर सांगोंक अशें येता एक इन्नर भितरलें एक आउटर भायलें. एक आमी करेक्ट मोतीन दवरया, आयच्या दिसाक इतलें मोतीन दवरया. एक इन्नर भितरलें एक आउटर भायलें. भायलीं सन्निवेशां चेंज जावनूच आसात, ती म्हज्या आनी तुज्या नियंत्रणार नात. भितरले सन्निवेश म्हणजे तुझे आध्यात्मिक सकत तुझे ते नोंद आसा ती सकत घडकर त्या दाळा भायल्या सन्निवेशांक कशें स्पंदन करीचें म्हणून देव तुका कळीत करता आनी तूं समाधानान जिवंक शकता. जर तर भायल्या सन्निवेशा प्रमाणे कशें अनिश्चित आसा तशें तुजें आध्यात्मिक सकत आध्यात्मिक तरांनी तूं अनिश्चित व्यक्ती तर भायरी अनिश्चित भितरी अनिश्चित जीवन सगळें गोंधळू समाधान जिवनांत ना. हांव आनी तूं देवा कडेन भक्तीपणान मागया. देव खंडीसोन आमकां हें दिवंक शकतलो. सर्वेस्परा कडेन आध्यात्मिक सकत आमची आध्यात्मिक सकत वाडय सुमया, आध्यात्मिक सकत घट कर सुमया, आध्यात्मिक तरान बळादेक कर सुमया. ह्या वरवीं म्हजें इन्नर सकत भितरली सकत एक बळादेक स्थिर सकत जावं दी. म्हाका सदांच तुजें समाधान मेळोवन दी म्हूण आयच्या दिसा आमी सर्वेस्परा लागीं मागया मोगाचें.